नमस्कार. सध्या आमी आसा अंजुना डॅम केरी हांगासर. ना म्हणटा तर एटलिस्ट नॉर्थाक उत्तर गोंयच्या अर्द्या गांवांतल्या लोकांक तरी एटलिस्ट ह्या अंजुना डॅमासून उदकाचो उपयोग केला वयता. परिस्थिती ज्या पद्दतीन भायर जो पावस पडटा आनी गोंयान ज्या पावस सतत पडत आसा त्याचा आढावो घेवपाक म्हणून हांगासर येयला जाल्यार उदकाची लेवल जी आसा ती 87.30 मिटर आनी अजुनूय अशी स्थिती ना की ती उदकाची खंय ना खंय तरी उदक एकदम भायर सोडपाक डॅमाच्या जो गेट आहा ती सोडपाची परिस्थिती अजून जावंक ना. तुमी पळयता आसतना म्हाज्या फाटल्यान अजुनूय हांगासले जे एई आसात जी गेल्या 17 वर्सां हांगासर ह्याच डॅमाची निगराणी करीत आसात आनी ते दिलीप गांवकर आणि ते आता अजूनही ते ह्या 24 वर जाले हांगासर म्हणजे हांगासरची परिस्थिती आहा त्याची निगराणी घेवन आसात. हांगा थोडे स्टाफूय आसा तेय निगराणी घेतात पण अजून पर्यंत अशें हांगासर येयल्या उपरांत तुमी पळयता आसतले की अजून पर्यंत गेट ओपन जाल्ली ना. ही एक जाली उदकाची परिस्थिती. आणि दुसरी एक जाली की ज्या निसर्गरम्य हांगासर जे चारी वटेन आसात खंय ना खंय पर्यटन दृश्टी हांगा लोक येता. चोल्लाचो घाट आसल्या कारणान हांगांतल्यान लोक वयता. जेन्ना उदकाची जेन्ना गरज लागता तेन्ना आमी वॉटर बॉटल जी प्लास्टीक आसता तेचो यूज करता आणि ती सोंपल्या उपरांत आमी भायर उडयता. घाटार खंय ना खंय तरी वयता प्रवास करता आनी पर्यटकांना ना जाल्यार ट्रॅव्हलिंग करता ते उडयता. पण त्याचा तुम्ही परिणाम पळयता आसतना ते सोंपल्या उपरांत जे उदका सकट जो फूल जो प्रवाह जो हांगा प्लास्टीक बॉटलचे ती ह्या डॅमार येवन वता. आतां तरी कमी आहा पण तो फूल भरलेलो. म्हणजे तुमी चिंता की ज्या तुमी बॉटली जे उडयता ते बॉटलीचो खंय खाता खंय वयता ते हांगा येता आनी तेचोच मागीर उदकाची कशी सोय आमी दवरपाची ते पळय स्टुडंटा खातीर सुद्दां